नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत तुमकां सगळे येवकार. सद्याक साश्टीक एक जर मोठो जर इश्यू जर कसलो आसत जाल्यार तो म्हणटा तो कुडबण आनी मोबर ह्या दोनूय जेटीचेर जाल्लो कॉलेराचो उद्रेक. आनी कॉलेराचो उद्रेक म्हळ्यार असो हे जाल्लो आसा की आज पसून 172 जाण कॉलेराक लागून बाधित जाल्ले आसात आनी 5 जाणांक मरण आयिल्लें आसा. आनी हाजेर गव्हर्मेंट आपल्याली एक वेगळीच बाजू मांडटा, दुसरे वटच्यान बोटकार आपली वेगळी बाजू मांडटात. ते म्हणटात आमची कांय हें ना, गव्हर्मेंटाची चूक. गव्हर्मेंट म्हणटा आमची कांय चूक ना, बोटकाराची चूक. आनी ह्याच फाटभुंयेचेर आमी चर्चा करपाक आज आमचे मदीं पयल्यात बाब एंथनी डिसिल्वा. एंथनी येवकार तुका. एंथनीक हांगा आपोवपाचें कारण अशें की एंथनी थंयचो लोकल आनीक एंथनीन हाचे पयलीं वेगवेगळे सोशल इश्यूज घेतिल्ले आसात रिलेटेड टू एनवायरमेंट, बाकीचे सोशल बाबतीक ताणें घेतिल्ले आसात. आनीक म्हाका तुजे कडल्यान एक जाय, तूं थंयचो नागरीक त्या दृश्टींतल्यान हो जो सद्याक प्रॉब्लेम जाला ताजे कडल्यान तूं कशें पळयता? पयले सुद्दां देव बरें करूं तुका. तुमच्या चॅनलाचेर आयलो म्हणून म्हाका दिसता फर्स्ट टायम डायरेक्ट चॅनलाचेर आयलो. सो फॉर दॅट आय मस्ट थँक्यू. आतां एक कॉलेराचे बद्दल तूं पळय म्हणटा दॅट तुवें पळय म्हणल्यार स्पेसिफीक सिटी कुडबण आनी मोबर. आय डोंट एग्री विथ दीस. इट इज नॉट अबाउट कुडबण आनी मोबर. इट इज लायक इनडायरेक्टली लायक पेंडेमीक म्हणल्यार जाता कित्याक दीस हॅज कम फ्रॉम आउटसायड गोवा स्टेट पयले स्वातेक. सेकंडली कुडबणान पासून जाला तें इट हॅज नॉट ओरिजिनेटेड इन कुडबण आनी तेजें ओरिजिनेशन सोदपाकूय इट वील बिकम डिफिकल्ट. हांवें आयकलां इट इज कम फ्रॉम सम अदर स्टेट्स. ओके ओके सो दॅट इज वन थिंग. सेकंड थिंग, आतां एक कुडबणान पळय जाता ते बोटकार म्हणटात सरकाराचो गुन्यांव. सरकार म्हणटा बोटकारांनी पळोवपाचें. पयले सुवातेर डायरेक्टली आय डोंट वॉन्ट टू से दॅट सरकारानूच करपाचें. सी वेन देर इज अ जॉयंट वेंचर इन फॉर्मल ऑर इनफॉर्मल फॉर्म, अनलेस एंड अंटील ह्या दोगांयनी वांगडा बरे भाशेन टेबलाचेर बसून तेजी एक स्ट्रॅटेजी, तेजी लायन ऑफ एक्शन काडून धरता, तेजेर विचार करून ते कामां बसयना जायत. हें असलेंच चलतलें, एकामेकाचेर लोकोवपाचें कामां जालीं. आतां बोटकाराचोय डायरेक्ट गुन्यांव करूंक जायना, सरकार सांगता तसो, बिकॉज सरकार इज कंट्रोलिंग द जेटी न्ही. सो वेन सरकारान बोटकारां कडेन डायरेक्ट ती जेटी तेंच्या कडेन दिवंक ना. तुमी ऑपरेट करा, तुमकां जाय तशें चला आनी मेंटेन इट म्हणून दी बरी ती आखी जेटी तांकडे दी. दे वील ऑपरेट इट प्रॉपरली. आतां बोटकार कॅनॉट ब्लेम द सरकार ऑल्सो, बिकॉज सरकाराचे मनीस थंय एवरी 2 hours येवंक शकना न्ही. थंय साफसफाई दवरपाचें काम, चॅक करपाचें एट अ बेज लेवल. इट इज द प्रिरोगेटीव ऑफ द बोटकार्स एंड द ओनर्स ऑर द पीपल हू डू बिजनेस. एंथनी सद्याक काल आनी पयर आमी थंय जेन्ना गेले तेन्ना अशें चित्र दिसून आयलें की जे बोटीचेर काम करतात, जे कामगार आसात ते खरेंच मनीस म्हणून काम करतात काय तांकां जनावरां भशेन. हांव मातशें मातसो हारशें उलयतां, पूण सिच्युएशन अशें आसा कारण तांकां इतल्या त्या भायल्यान साकून येतात. तूं म्हणटा तसो एखादी हो कॉलेरा भायर साकूनय आयलो आसतलो, पूण तांकां रावपाक हांगा जागो ना. आनी हाजेर रावपाचें, आमच्या ट्रॉलराचेर रावपाचें. 7-7 दीस ते ट्रॉलराचेर आसतात. बारीक आसल्यार एक 4-5 दीस रावतात. थंयच जेवतात, थंयच न्हातात, थंयच बाकी सगळे आपल्याले जे नॅचरल कॉल्स आनी ते सगळे अटेंड करतात. अशें हातूंत भितर ह्या हातूंत जे हायजीन उरपाक जाय ते उरतलें कशें दिसता तुका? पयले सुवातेर दीस बॉल वील अगेन रोल बॅक टू द सरकार ओनली. आय टेल यू हाय कसो तो सांगता तुका. सरकारान जर तर थंय फॅसिलिटी दवरलेली न्ही, बोट्यो ट्रॉलर्स येवपाक आनी वचपाक धरतो तो फ्लो बरो आशिल्लो, दॅट दे कम एंड दे गो. आतां क्रूज लायनर्स पळय वयता भायल्या गांवांनी, ते आतां एक दीस रावता चल्ले त्यो थिंगा येवन पार्किंग करून बसना. तूं हे तडीवाली म्हणटा, हांव म्हणटा दर्या भितर आसता 5-5-6 दीस उरतात ते भायर आसता तेन्ना कितें जाता वेस्ट पळय मॅनेजमेंट आसता तेजी व्हडली हेडेक आसना. प्रॉब्लम हें पळय जाता सॅनिटेशन पळय म्हणटा ताका 2 भाग आसात. एक भाग हे सॅनिटेशन वर्स जाता कारण ह्यो बोट्यो भितर चड दीस उरतात आनी त्यो तांकां भायर सरपाक वचपाक तांकां थिंगा ती फॅसिलिटी ना. द फ्लो ऑफ द ट्रॉलर्स इज नॉट वेल डन. हेमी रावचें पडटा. जेन्ना ती बोट चड ओगोत थंय पार्किंग जाली जाल्यार ते लेबरर ग्रावंडार येता आनी तेन्ना ते सॅनिटरी इफेक्ट्स वाडटात. दुसरो पॉयंट म्हणल्यार
हांगा सॅनिटेशनान तुका टॉयलेट फॅसिलिटीज जावं सुलाब 20 टॉयलेट कंपेर्ड टू ऑलमोस्ट 3,500 लेबर. आज आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर आलेक्स सिकरान सांगला ओन्ली 13 टॉयलेट्स आर इन वर्किंग कंडिशन्स म्हणून. ते जालें आनी ओवरऑल 350 सुमार बोटी आसा म्हण आयकलां एज पर द रिपोर्ट फ्रॉम द फिशरीज डायरेक्टर. आनी 250 बोटी चलतात. सो 250 चलतात त्यो बऱ्यो आसात. तितून व्हडल्या बोटीचेर म्हणटा टॉयलेट असतात थोडे, पूण दुसऱ्या बोटीचेर आसना. तांकां न्हावपाची फॅसिलिटी, टॉयलेट फॅसिलिटी, रेक्रिएशन रूम्स हें सगळें करप कोणें? हें सरकार हॅज टू वर्क वीथ द ओनर्स एंड द बिजनसमॅन देर न्ही. बेश्टेच पयशेच जोडटात. इन्कम येता मरे, सरकाराकूय इन्कम येता न्ही. सो वॉट सरकार इज इन्वेस्टिंग इन दॅट. आनी निमणें म्हणल्यार ह्या पॉयंटाचेर तूं म्हाका सांग, हेल्थ डिपार्टमेंट जावं लेबर डिपार्टमेंट हे करतात कितें रे? आतां टील द CM हॅड टू कम डायरेक्टली द डायरेक्ट टॉप ऑथॉरिटी ऑफ गोवा इतली वर्सां हे हेल्थ डिपार्टमेंट बाग करताले कितें? डू दे कम एंड डू चेक्स एंड बॅलन्सीस देर? येतात ते पळोवपाक थंय. दुसरें आनीक एक म्हणल्यार थंय एक PHC आसा, एक डॉक्टर आसा. 3,000 म्हणल्यार एक व्हडली विलेज मरे ती. एक डॉक्टर ना सरकाराच्या वटेन जावं ते बोटकारा वटेन. सरकार कॅन सीट विथ द बोटकार. दे आर डेफिनेटली विलिंग टू कंट्रिब्यूट. हांव म्हणटा ते 200-300 रुपया घालपाक तयार आसतले एलॉंग विथ द सरकार. आनी लास्ट आनी फायनल म्हणटा ते काल CMान येवन थोड्यो वस्तू पळय म्हणल्या, इवन आय डीड नॉट टेक इट वेल. तो म्हणटा हांकां बुद्धी ना, अक्कल ना, कितें म्हणटा तो कोणा बोटकाराक. अशें कशें उलोवप ते? दीस वॉज नॉट निडीड न्ही. ते बुद्धी आनी अक्कल नासतना इतले व्हडले बिझनस करतात. गोंया इकॉनॉमी वाडयल्या मरे तेमी. ना इकॉनॉमी वाडयल्या, पूण बाकीचे सगळे आतां असले हेय बी वाडयल्या. बिकॉज ते रावतात तांकां एक सांग तांकां एकोमोडेशन दिवप. That is not a duty of the boat owners. Yes, boat owners has to provide it. That's what I told you. Unless and until boat owners and the government they come and do the checks and balances, ते जावचें ना. बोटकार जो मनीस तांकां एम्प्लॉय करता तेमी तेंचे एकोमोडेशन दाखोवपाक जाय. हांव कितें म्हणटा, एवरी लेबरर वेन ही कम्स इन देर शूड बी चेक्स एंड बॅलन्स. आनी ते दाखयता कितें जाण तूं, कोणी जर चेकिंगाक आयले दाखयतात भलतल्याच घर दाखयतना हांगा रावता म्हणटात. सो दॅट इज वॉट हॅज टू बी चेक. हू विल चेक दॅट? तेमी येवपाक जाय न्ही. तितून मध्ये काल तुवें नोट केला जाल्यार पळय CM म्हणटा तांकां कितें 5 लाख दिवपाक जाय, 25 लाख दिवपाक जाय, कितें उलयता. ते पयशे दिवपाचे तुज्या बोर्सांतले दिनाका. आय हॅव अ आयडिया. हांव म्हणटा कितें, एवरी लेबरर हू कम ताका इन्शुअर्ड करा मरे अगेन्स्ट एक्सिडेंटल डेथ्स. आनी हांव म्हणना एवरी बोटकार वील गिव 5 lakhs and 25 lakhs फॉर समबडीज कितें म्हणटा ते तेजे फॉल्स तो पियोन आसा म्हणलो. इफ इज ड्रंक or carelessness, negligence, जाल्यार तो मरतलो आनी ताका 20 लाख 25 लाख 5 लाखान स्टार्ट करपाचें. दॅट इज नॉट पॉसिबल. आय थिंक सो दीस CM हॅज टू सीट डावन अक्रॉस द टेबल एंड चेक. एंथनी, काल थंय आमी आशिल्ले. सो तूं एकादी तुवें तें आयकलां तें खबर ना, पूण कितें जालें की हाणें जे आमच्या CMान अक्कल ना हे ताणें बोट ओनर्साक म्हणनाशिल्लें. दॅट इज फॉर GSIDCचे थंय जे हे घेवपाक जाय आशिल्ले, ते नवी जेटी बांदल्या आनी ते अजून हें जालें ना. On that point he was okay, I am sorry about that. Maybe I have misunderstood that part. हय ना, पूण एक तूं म्हणटा तशें मेन म्हणटा ते आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचो लेबर डिपार्टमेंट आसा. जे कोण येतात दे आर एट द हाय रिस्क, जे काम करतात ते कारण ते दर्या हे करतात. सो तांची इन्शुरन्स म्हणटा आसपाकूच जाय. तो कित्याक ना? एब्सोल्युटली. सो हे वर्कआउट करा मरे. हांवें पयरूय एक दीस कोणाक बायट दिल्लो असोच. अरे तुम्ही इतले पगार घेतात मरे, फिशरी डिपार्टमेंट म्हणनाका, लेबर डिपार्टमेंट करतात कितें रे? वेर इज दीस? देर इज नो सर्वेलन्स. आनी हे सगळें बरें करून काम करून हे सदांच दे आर बिजी वीथ लॉट ऑफ अदर इनएप्रोप्रिएट थिंग्स. आनी हियर इज अ बिजनस हब. कुडबोण जेटी म्हणनाका, दुसरी मोबायल म्हणनाका, यार खंय इट इज अ बिजनस हब मरे. हांगा तर तो तुमी लक्ष घालिना. अँड दॅट इज अ वेट एरिया. पण एक इंडस्ट्रियल एरियान कितें जाता आय कॅन अंडरस्टँड. दॅट्स अ ड्राय एरिया. वेट एरिया इज ऑलवेज प्रॉन टू मोर डिजीज. आनी एक कॉलेरा म्हणटा ते पळय आउटब्रेक जाला. हे कॉलेराचें आतां नांव. कॉलेराची खबर सोड रे. इट इज नॉट ओन्ली इन कुडबोण, इट इज ऑल ओवर नाव. कितें एक्झॅक्टली कितें सिच्युएशन आसता? हाव दे दिस कामगार जे आसात ते वेर दे डिस्चार्ज देर मीन्स नॅचरल कॉल्स जावं मागीर न्हावपाचें जावं, जर तांकां तूं म्हणटा तशें कांय फॅसिलिटीज ना, ते सुलभ आसा ते तातूंत तांकां कांय न्हावपाचें येना, कांय ना कांय ना. सो हाव दे पळय वॉट आय नो प्रॅक्टिकली जावं पणजे पळयता हांव एक फावटी
कुट्टाळे पळयला हांवें आनी हिंगा ह्या वाटेनूय पळयला आमच्या वाटेन. आय डोंट वॉन्ट टू स्पेसिफिकली पॉयंट आउट वन पर्टिक्युलर जेटी. दीस इज जनरल फेनॉमिनन. But if I don't have a proper toilet facility, where do I answer my nature's call? म्हाका देरेबेन मुतूंक जाता. हांव वयता मडगांव आसलो ना सर. म्हाका म्हजें खंय टॉयलेट ना, पब्लीक टॉयलेट. कितें करपाचें? शूड आय होल्ड ऑन माय युरीन? हांव देंवता चितोड्यान देंवता आनी थंय शेतान खंय मुतता. नाव दीस इज द स्टेट ऑफ अ गोंयकार आमी. वेर पर कॅपिटल इनकम इज हायस्ट, GDP बरी आसा. जाल्यार तूं म्हाका जाय लेबरांनी करप कितें? ताका ही गेट नेचर्स कॉल. बोटीनूच नेचर कॉल जालें आनी ते बोटीत सपोज फॉर्मल टॉयलेट ना धाकल्या बोटीचेर, तेणें करप कितें तें? तो दर्यान आसा. सो दर्यान डिस्चार्ज जालें. नंबर 1. आय डोंट मायंड इफ दॅट डिस्चार्ज इज एट हाय सीज, बट समटायम्स ते डिस्चार्ज इन क्लोजर एरिया. नंबर 1. बोट तोडीक लागली, तो उरता हिंगा 7 वरां. त्या 7-8 वरां तो उरलो, तो डिस्चार्ज खंय करतलो? आतां थंय तर करूंक जायना बोटीर आतां, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन द डॉक्स. तो काडटान शेतांनी वयता, तो कोणच्या कोमदाजीच्या जमनीचेर वयता. ह्या प्रश्नाचेर पर्रेकर जेन्ना वेळी येयल्लो तेन्नाय आमी सांगलेलें दे नीड नथींग लेस देन 100 टॉयलेट्स मिनिमम. हे टॉयलेट्स तुमी बांदिना. आज आमचो आलेश सेकर म्हणटा दे इज अ प्रपोजल ऑफ 150 टॉयलेट्स लोकांचे आसा. पूण हो प्रपोजल ताका मागीर एकल्यान सांगलो this proposal of 2013 and this is 2024. 11 years उजून तो 150 सोड एकूय ब्लॉक जावना. आनी दुसरें म्हाका सांग, त्या लोकांकूय मेंटली अँड सायकोलॉजिकली ऑल्सो दे आर ह्युमन्स. सो दे ऑल्सो नीड सम एंटरटेनमेंट सेक्टर्स. नंबर 1. ते तर सोडून तूं एंटरटेनमेंटाचें सोड. हांव म्हणटा तांकां बाथरूम खंय उदक न्हांवपाक. कोणाकूय सांग म्हण सांग म्हाका त्या न्हांवतात खंय रे? 3-3.5 हजार लोक आसा मरे थंय. पूण खंय न्हातात? तूं काय तूं मुद्दम विचारता काय रे? न्हातात ही खंय? दर्याचेर न्हातात मागीर, बोटीचेरूय न्हातात, व्हड्याचेरूय न्हातात, थोडीय न्हातात. खंय न्हातात ते कितें? बट बेजीक थिंग आतां त्या पयशांच्या बद्दल तर आय डोंट एग्री दॅट शूड बी अ ब्लँकेट स्टेटमेंट मेड बाय द चीफ मिनिस्टर. 5 लाख दिवपाचे, 5 लाख सरकार दितलो. 5 लाख हाऊ डीड ही कम टू दिस फिगर यार? तूं बस बरें तांकां सांग ना जाल्यार तूं बोटकारांक इन्शुरन्स कर. मेक इन्शुरन्स कंपल्सरी फॉर एवरी लेबरर. आयदर डू इट थ्रू द गव्हर्मेंट और डू इट थ्रू द ओनर्स ऑफ द बोटकार्स ऑफ द बिजनेस पीपल. यार खंयच्यानी तर ते भुरग्यांचेर घाल मरे पयशे. तोय जीव मरे, कोणाचो आवयचो पूत मरे तो. हांव म्हणना ते दे आर डायींग एंड यू डी दॅट. अननॅचरल डेथ जायना. सपोज तो पिवन मेलो, मस्ती करून मेलो, दॅट इज लेटर. आतां मॅरिटायम लॉज, फिशरीज म्हणटा मॅरिटायम लॉज आर डिफरंट. बट हांव म्हणटा एट अ स्मॉलर लेवल दीस इज ऑल्सो टायप ऑफ मॅरिटायम न्ही. फिशींग करप, डीप सी फिशींगूय जाता न्ही. आतां हांव म्हणटा तांकां कितें प्रोविजन दवरा मरे तुमी. एंथनी थंय आमी काल जे चॅक केलें तांचे एंट्री बूक पळयलो जाल्यार थंय तूं म्हणटा 3,000 लोक आहात, पूण तांकां डेली एंट्री जातात. ते हे करतात 60 to 70 इतलेच लोक थंय टॉयलेट फॅसिलिटीज. आनी ते मागीर आनी एक आर्ग्युमेंट करतात की हांकां ह्या कामगाराक टॉयलेटूच नाकात, टॉयलेटाक तांकां हें करपाक नाका म्हणून ते उक्तार वता. असो ते एक डिफेन्स येतात. कितें हांव सांगता, हांवूय वयता केन्ना पब्लीक टॉयलेटांनी. आतां आमी जायते भाशेच्या सुलभान गेला. बरें टॉयलेट आसत, आय डोंट मायंड गोईंग. पूण जेन्ना हांव टॉयलेटान भितर सरताच असो वास मारता आनी इतलो डर्टी आसता टॉयलेट, तो टॉयलेट मेंटेन करपाक कोण आसना. दॅट टॉयलेट इज ऑलरेडी फिल्ड वीथ वेस्ट. तूं म्हाका सांग वीच ह्युमन वील एंटर सच अ टॉयलेट? तर हे टॉयलेट केलेच म्हूण जायना. दे हॅव टू हॅव अ विजन की बाय टॉयलेट मेंटेनूय जातले. ओके, इवन इफ यू हॅव टू डू अ पे टॉयलेट, सपोज वर्स टू वर्स, लेट देम डू इट यार. आय थिंक पीपल डोंट मायंड पेईंग 1 रुपी, 2 रुपीज, नॉट टू मेक बिझनेस. टॉयलेटाचेर बिझनेस करनाका, पण ते टॉयलेट फकत बांधले म्हणून जायना. आता तू पळय म्हणटा 60th एंट्री आहा आउट ऑफ 3,000. कशी येतली एंट्री? आता ते टॉयलेट सगळे जाम झाले, उदक प्रोवायडीड ना, मेन पॉवर ना, टॉयलेट सगळं कुसला. ते 60 न्हू 100 पासून वयचे ना. त्यामुळे वयर वयर वेस्ट घालतले आनी वयतले. म्हाका आनीक एक सांग, म्हाका तूं आतां उदक कोमदाजीचो इश्यू एक कालो आनी काल हो इश्यू परत आमच्या CMानूय एड्रेस केला. आनी आज ते लोक
आज क्रुजाक मेळपाक आयिल्ले दे आर सेईंग दॅट ते जे आतां कोण एनक्रोच केल्यात कोण आसा पळय कोमदालीचे जे थोडे जे दुकानां आसात ते म्हणटात की आमी पयलीं साकून हांगा काम करतात आमी एनक्रोच केन्ना दुसरे आमी जे आसात ती फिशरीजाची जागो न्ही तो कोमदाली जागो सो आसा ते एनक्रोचमेंट कितें दुसरे FDA म्हणटा की तांचे कडेन जे लायसन्स जाय ते ना पूण आनीक हें कारण सिन्स दे आर म्हणजे लिगलिटीचो ताका येस मेळूना सो दे कॅनॉट एप्लाय ऑल्सो फॉर द लायसन्सीस एक्झॅक्टली सो कितें हो हें कहा पयले सातेर अगेन द बॉल वील रोल बॅक टू आयदर द ओनर्स ऑफ द बोट ओनर्स ऑर द गव्हर्मेंट थिंगा ते बोटी इतले लागता तूं म्हाका सांग शूड देर बी नो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सीस देर व्हडले कॉम्प्लेक्स न्ही वेन आय से कॉम्प्लेक्स धाकले दुकान जाय सारके पसरे कशें आसूंक जाय कितें सूत जाय कितें रील जाय कितें पुली जाय ते मडगांव वयचना न्ही somebody is able to sell him a पुली immediately he will sell so अशीं दुकानां च्यायेची दुकानां उदकाची दुकानां see there are some small shops are needed there are the auxiliary other facilities ह्यो फॅसिलिटीज ऑफिशियली पासून कित्याक करूंक जायना ऑफिशियली करूंक जाता पॉयंट उरलो तो वेदर इट इज कोमदाद ऑर नॉट कोमदाद सपोज इफ इट इज कोमदाद सो दे वील हॅव अ डिस्कशन एंड तांकां ते लेट देम कम टू अ सोल्युशन आता फिशरीज डिपार्टमेंट जरी तर म्हणटा आपल्याचो जागो जाल्यार देन फिशरीज शूड प्रोवायड वन वेंट बाय वीच दीज पीपल कॅन डू बिजनेस डू इट लिगली एंड ऑफिशियली आता लँड रायट्स ते कोणा कडेन आसा ते तेमी पळोवपाचे आनीक म्हाका एक सांग आतां थंय दे हॅव देर ओन एसोसिएशन बोटकाराचें एसोसिएशन आसा वाय दीस एसोसिएशन कॅनॉट कम फॉवर्ड एंड ऑन आमगेले ऑन आमचे हे म्हणटात पळय कॉपरेटिव्ह बिजनेसाचेर वाय दे स्टार्ट द हे आमचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑर वाय दे आर नॉट पयले सर तितली तेजेर डिटेल स्टडी आसची ना म्हाजे कडेन पण हांवें आयकलां त्या प्रमाणे फ्रॉम द हॉर्सीज माउथ हे बोट ओनर्स आसा पळय तेंचेच कितें 4 ग्रूप आसात तो दॅट इज लायक दे आर देमसेल्स आर डिवायडीड हावस आनी डिवायडीड हावसाचेर मागीर आरोप प्रत्यारोप जाताच आनी एटलिस्ट इन कुडबन जेट्टी वेर आय फ्रिक्वंट थिंगा तर 2 ग्रूप आसात सपोज तर हे अनलेस एंड अंटील दे वील कम टुगेदर अशें जावपाक डिफिकल्ट जाता सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू वीन अ ब्राउनी पॉयंट आनी इंटरनल एनिमिटी पळय आसा सम स्टॅलवर्ड्स थोडे टॉप बिजनेसमॅन पळय थंय आसा ते बारीक इट्स लायक बिग फीश इटींग द स्मॉल फीश असलें जालां सो बट दे ऑल्सो डुईंग दॅट पूण आतां बिग फिशा मध्ये जर तर कॉम्पिटिशन आसता सो तितूनय मागीर तेंचे भितर ते तक्रार चलता म्हणून ते मेन मुद्दे थंयच उरता आतां जे आमचे सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल फिशरीज डायरेक्टर शमिला मोंतेरो शी हॅज बीन that extra हे दिल्लो that has been taken out. So do you feel that any good thing will come after this? Because हे जालें की ती हाजेर कांयच लक्षच दिना म्हणून दॅट वॉज द आनीक इवन सावयो डिसिल्वा आसा ताणें सामकें इन पब्लीक हे डिमांडेड दॅट शी शूड बी रिमेन हे आनीक इन्क्वायरी शूड बी कंडक्टेड अगेन्स्ट हर म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना आय एम नॉट गोइंग टू गिव अ cheat, whether clean or dirty cheat for Sharmila Montero, but circumstantial to point, if she was efficient, if people were working under her were efficient, and she had a command over this department, हे आज आमकां कुडबन जालें पळय तसलें दिश्टी पडनाशिल्लें नंबर 1 आनी तुका हांवें पयलें सांगलां ह्या डिपार्टमेंटाचे कोण मनशाक पडोन वचूंक ना आय डोंट नो एनी सर्वेलन्स टेकिंग प्लेस इन कुडबन एटलीस्ट सो मच हे वर्साचे वर्सा तशेंच पगार खातात वयतात if she has been sent out, it is for a good. So now whether it will happen good or not. Okay, but root cause of this problem is fisheries department. You mean to say? I will blame both labor and fisheries department, both and health. Okay, so government departments. Teen department. Okay. Because see, unless and until these 3 people work in tandem, no, then it will not work out. Okay. Health also. The main important I want to stress and Siamak माझ्या माध्यमाला सांगता. जाता तितले बेगीन थंय एक PHC ओपन कर 3000 लोक एक डॉक्टर तरी प्रोवायड कर इवन फॉर 2 hours जाल्यार 2 hours एक डॉक्टर प्रोवायड करचो आनीक आतां हो जर इश्यू जर पळयलो तुका लास्ट क्वेश्चन आमी चर्चा करता आसतना करूया की
आमी सद्याक ह्या इश्यू कडेन कुडबण हेच पळयतात. जेटी कॉलरा इज अ हे आमचे पेंडेमीक जालो नो आनी इट इज अ वायड स्प्रेडींग डिसीज. सो हे तुगेले कामगार आहात ते नाही म्हणटा तडी एक खंय खंय भोंवता आसतले, गांवां वता आसतले. सो इट कॅन बी स्प्रेड in village also. All over. Yeah. Because it is spreading through food, saliva, water, faces of the humans. And even, तू म्हाका सांग एक लेबर even water bodies. water body. तू म्हाका सांग तर एकलो लेबरर कुडबाणान नावेली येयलो, उमळगो येयलो आनी खंय सुलाबान टॉयलेटान बसलो आनी मागीर हांव गेलो. Possibility that virus will come, infection will come, and it will spread out otherwise. So हाजेर आतां हो तुका लास्ट क्वेश्चन. हाजेर उपाय कितें करपाक जाय? How this government machinery should work to solve this problem forever? The best thing is the government ajan ह्यो authorities पळय आहा businessmen and boatcars आख्खी ती जेटी तेंच्या कडेन दी. Give it to them. Let them run it the way they want to run it. But मागीर पळोवपाक कोण नाका? पळोवपाक ते पळयतले न्हू रे. Government can have a nodal officer to check upon this thing. Okay. Number one. Okay. That's all. Okay. So this is my last message. And your demands that PHC? My main demand is at least 100 toilets, bathrooms and PHC. Very important. So लज दिसता म्हाका जितली वर्सां बिझनेस करतात सरकार हेजेर जोडटा आनी एक PHC ना तांकां. एक डॉक्टर 2 तासाक डॉक्टर ना. शेम ऑन अस. एक तर कुट्टरी नाल्यार बाळडी वचपाचें ना चिचोड्या नाल्यार मडगांव. मागीर हें कितें रे फोगाणा. आनी वेन इट इज कॉन्सन्ट्रेटेड इन वन प्लेस दीस इज लायक अ हब मरे. सो थिंगा जर तर तूं दोतोर दिना सो आमच्या गांवांनी कितें जाता मरे सुशांत बाब, वी आर स्प्रेड आउट. So area covered is big, population is 800. Here area covered is small, population is 3000 minimum. So that is why this survey. So it is a village itself. Village by itself. So हे आशिल्ले एंथनी डिसिल्वा. मेन म्हणटा ते तांकां हांगा आपोवपाचें कारण म्हणजे आमकां जाय आशिल्लें की एकामेकाचेर आरोप करून हो प्रश्न सुटचो ना. म्हणजे बोटकारांनी गव्हर्मेंटाचेर आरोप केला, गव्हर्मेंटान बोटकाराचेर आरोप केलो, हो प्रश्न सुटना. हाका जाय की गांवच्या लोकांक कितें दिसता आनी गांवच्या लोकांक कशें सोल्युशन येवचें दिसता. कारण मेन म्हणटा तो आतां सद्याक हे कुडबणाच आसा आमचे कॉन्सन्ट्रेट जाल्ले आमचे जे कॉलेराचे दुयेंत आहात ते कुडबणा आनी बोटीचेरूच आसात. पूण हे पावस जर आनी वाडलो जाल्यार हे आनीक स्प्रेड जावपाक वेळ जावच ना. सो हो फकत कुडबणचो प्रश्न न्ही, हो सगळ्या गांवचो प्रश्न. आनी तूं म्हणटा तसो इवन साश्टीचो प्रश्न हो. कारण इट कॅन बी स्प्रेड बाय तूं हांगा आयलो, हांव दुसऱ्याक खंय हांव आनी खंय गेलो, इट कॅन स्प्रेड. सो हाजेर एक म्हणटा ते काल सीएमान दखल घेवन सीएम आयलो. सो हाका लागून सीएमाचे सगळे उपकारी आसतले ना अशें न्ही, पूण आतां आनीक सीएमान उपकार करचो की हे जे तांचे प्रश्न आसात ते सुटावे करपा खातीर प्रश्न हे करता. आनी एंथनी म्हणटा तसो ऑन प्रायोरिटी बेसिसाचेर थंय एक एटलिस्ट डॉक्टर कन्सल्टंट थंय येवन 2 वरां किंवा 3 वरां तपासपाचें काम करचें. आनीक जे बेजीक जे आमचे वखदां आसात ती थंय प्रोवायड करची. इतलें केल्यार हो म्हाका दिसता प्रश्न आहा तो अर्द्यान तरी सॉल्व जावपाक शकता. सो गव्हर्मेंटान हें करचें इतलेंच मागतात. सद्याक चवथ आमगेले 5 दिसाचो गणपती कालच सोंपला. आनीक म्हाका दिसता गणपती आमगेल्या सीएमाच्या तकलेक गणपतीच्या नांवान सगळ्यांकूय विशी करता. आनीक आपल्या सगळ्या सीएमाच्या तकलेक आनीक जे हेल्थ डिपार्टमेंटान हे तांचे तकलेक घालतले अशें आमी चिंतया. आनीक इवन वालांकिनीचे फेस्त जाल्या. सो वालांकिनी सायबिणूय हांचेर बेसांव घालतले आनी हे प्रश्न सुट्टले अशें मागया. आनीक ही चर्चा थांबोवया. एंथनी देव बरें करूं. आनीक आमचे सगळे जे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.